शेनवारा वेंचणूक निकालाची मेगा लायव्ह कव्हरेज प्रुडंटाचेर आसतली। शेनवारा सकाळी 7:30 प्रुडंटाची लायव्ह कव्हरेज सुरू जातली। जसो जसो निकाल येता तशे तशे त्या निकालाचेर पॅनल डिस्कशनात राजकीय आनी सामाजीक क्षेत्रातले एक्सपर्ट मतां मांडटले। कोणाचे वाटेन निकाल येता, कोणाक कोणाचो फटको बसलो, कोणाक लागून कोण पडलो आनी ताची फाटली कारणां कितें, आनी दरेकल्या उमेदवाराचो दरेका पक्षाचो नव्या विधानसभेत राजकीय फुडार कितें ताचेर पॅनल डिस्कशनात एनालिसीस जातले। लायव्ह कव्हरेजीत फकत निकालूच न्ही जाल्यार ते निकाला फाटले एनालिसीस कितें आसा ते लोकां मुखार दवरपाचो प्रुडंटाचे नॉन स्टॉप कव्हरेजीचो उद्देश। सकाळी 7:30 सुरू जावपी डिस्कशनात पॅनलिस्ट आसात ते अशे: प्रमोद आचार्य कोऑर्डिनेटर, रमाकांत खलप, संतोष केंकरे, नारायण सावंत, रुपेश केंकरे, प्रशांत नाईक, क्लिओफात कुतिनो, डेरिक आल्मेदा, संजय ढवळीकार, नेविल कामा। सकाळी 7:30 सुरू जावपी पॅनल डिस्कशन पुराय निकाल हातान ये मेरेन चालू आसतले। सगळो निकाल जाले उपरांत सांजे 6 वरांचेर दुसरे पॅनलिस्टांचे पॅनल डिस्कशन सुरू जातले। निकालांतल्यान उपरासता ते राजकीय परिस्थिती प्रमाण दुसरे पॅनलांचे पॅनलिस्ट थारतले। ते भायर दोनूय काउंटिंग सेंटरा वयल्यान प्रुडंटाचे रिपोर्टर प्रत्येक निकाल जितलो फास्ट लोकां मेरेन पावपाक मेळटलो तितलो ते पावोवपाचो यत्न करतले। ते भायर प्रत्येक तालुको हेडक्वॉर्टर्सांतल्या प्रुडंटाच्या रिपोर्टरांकडच्यान निकाला प्रमाण थंयची राजकीय परिस्थिती आनी सरकार करपाचे नजरेन राजकीय हालचालींचे अपडेट रिपोर्ट दीसभर येत रावतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।